प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 4 विसवोर वोड 43 ते 54 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 4 वर्सेस 43 to 54. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गलिलेयांतलो लोक पोरबेक गेल्लो. जेरुजाल्यांत पोरबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गलिलेयांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो त्या गलिलेयाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. आनी कफरनावांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गलिलेयांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरणाचे तोंडीर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हळें, खुणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावार्थ करपाक ना. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हळें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हळें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. ह्या पासत खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल 2 वरांचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलेलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. त्या खातीर ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ ठेवलो. जुदेयांतलो गलिलेयांत परतून येतच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. प्रितीच्या बाबणीनो आयज आमी शिवर्तमान जें आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका राज अधिकाराच्या पुताक बरो कोत्ता. आनी भावणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो ताणें कितल्या लोकांक बरी केल्ली, कितल्या लोकांक मनांतली पोनोत जेवन केल्ली, कितल्या बेऱ्यांक कान दिल्ले, कितल्या लोकांक जे कुड्डे आसले तांकां दोळे दिले. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता कितें घडटा, एक राज अधिकार जेजू कडेन येता. म्हणटा, जेजू, म्हजो पूत मरणाच्या तोडीर पावला, मातसो घरा ये आनी ताका बरो कर. आनी भाव भयणीनो, ह्या राज अधिकारान जेजू कडेन येवपाक कितें आसलें? हो राज अधिकार जुदेयांचो लोक मनीस नासलो. तो रोमकारा शाराचो एक मनीस आसलो. पूण ताणें आयकल्लें की जेजू एक मिलाग्री कोत्ता म्हणून, जेजू पेकोणी दिता म्हणून, जेजू सगळ्यो अजापां कोत्ता म्हणून. आनी हें ताणें आयकल्लें म्हणून आतां भाव भयणीनो ह्या राज अधिकाराक भावार्थ येयल्लो. आनी जेन्ना ह्या राज अधिकाराचो पूत बरो नासलो, ताका हें आयकोन ताचे भितर भावार्थ आसलो. तो येता जेजू कडेन म्हणटा, ये म्हज्या घरा आनी म्हज्या पुताक बरो कर. भाव भयणीनो, जेजू ताका कितें सांगता? जेजू म्हणटा, वच म्हणटा, तुजो पूत जिवो आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना हो राज अधिकार ही जेजूची उतरां आयकतात, वच, तूं, तुजो पूत जिवो आसा. कित्याक ताजो पूत मरणाचे तोडीर पावलेलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां उलयता, तो राज अधिकार ही उतरां सोत मानता. तो आपल्या वाटेर लागता. जेन्ना तो आपल्या वाटेर लागता, ताचे चाकर येतात आनी ताका सांगता, तुजो पूत बरो आहा, तुजो पूत जिवो आसा, तो आतां बरो जाला. आनी त्या वेळार ताका कळोन येता की ज्या वरार जेजू त्या पयल्या दिसा उलयल्लो त्याच वरार
जेजून तो भुरगो राजोदिकारचो बरो जालो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी आमी जेजूचेर बावार दवरता काय? खरेपणी जेन्ना आमी देवाचें उतर, जेन्ना आमी मिसाक वेता, एका रितीराक वेता, आयज आमी दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, हें उतर जेन्ना आमी आयकता, ह्या उतराचेर आमी बावार दवरता काय? आमी खरेपणी हें उतर सत म्हूण मानता काय? कित्याक कितले फावटी भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर आयकलां. देवाचें उतर आमकां ती उतराची सजमणी पासून दिल्या, पूण भाव भयणीनो खूब फाटी आमी फकत एका कानान तें उतर आयकता, दुसऱ्या कानार सोडटा, आनी आमी आमचें जिवीत फकत धर्मान बुडून आमी जियेता. म्हणजे आमकां कितें करूंक जाय, मागणें कितें म्हणूंक जाय, आमकां कितें आमचें देवस्पण करूंक जाय, तितलेंच आमी करता, पूण आमी संबंद दवरपाक तयार ना. कित्याक संबंद दवरता मनीस तो आतां भावार्थ दवरता. जेन्ना आमचे कडेन भावार्थ आसा तेन्ना आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता. आमचो संबंद जेजूशी पवित्र आत्म्या उदेशी घट जायत वता. आनी आतां आमचो संबंद घट जाला म्हणून आमकां देवा कडसून सगळें मेळटा. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार, आमी तें देवाचें उतर वाचून शिकोवन तें उतर आमी पाळिना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले, तें उतर आमच्या जिवितान केन्नाच आसचें ना, आमच्या काळजान तें उतर आसचें ना, आनी आमी आमकांच फटयतले. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ज्या भाशेन त्या राजओदिकारान जेजूचेर सत मानलो, ताणें जें जेजून सांगलेलें तें उतरा प्रमाणे तो आपल्या जेजूक सोडून तो आपल्या वाटेर लागलो, तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर आमी सत मानता, आमी आमच्या काळजान तें उतर सत म्हणून आमी मानून तें उतर आमी पाळलें जाल्यार आमकां सगळें जें देवाच्या उतरान बरयलां तें आमच्या जिवितान फावो जातलें. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. तो आयज खेरीत भाशेन आयज आमचो भावार्थ वाडून आमी देवाचें उतर परतून परतून आयकया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलया, एक जैतिवंत जिवीत जियोया. आनी जेन्ना आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आमचो संबंद जेजूशी, आमच्या देवाशी घट जायत वतलो, आनी आमी खेरीत भाशेन हें जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावुरतले. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.